नवीन शैक्षणिक हे सुरू केल्या म्हणजे 7 फेब्रुवारीच्यान स्कूल जे 6वी ते 12वी आणि एकंदर जे जून महिन्यात स्कूल स्टार्ट जाताले खंय तरी गरमीचे दीस आसा आणि एकंदर ओवरऑल आयचो तुमचो रिस्पॉन्स कसो आशिल्लो आणि कितें सांगूंक सोदतात सर? आयज नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू जाले. उपस्थिती भुरग्यांची बऱ्यापैकी आसली, पूण एकंदरीत जर सभोवतालचं वातावरण बघलं जाल्यार भयंकर गरमी आसा. योगायोगान आयज आमचे कडेन लायटय ना, 2 लायट येतली, त्यामुळे हयसर हाय ह्युमिडिटीन भुरग्यांकडे पयल्या उपरांत मातशी तेंची काकूट दिसता. पूण बऱ्यापैकी उपस्थिती आसली. खुबशे भुरगे आयज प्रेझेंट आसले आणि बऱ्यापैकी आमचे 4 क्लासीस 11:30 पर्यंत जाले. आणि कशें आसा, आमच्या सरकारान एखादें धोरण घेतले, आमी घटक तेका सपोर्ट करप हे आमचें काम आणि आमच्या परीन आमी तेंका सपोर्ट करपाचें काम करता. तुम्ही पहिले दीस पावल्यात, कशें दिसता तुमकां? अनुभव तुमचो अनुभव आमकां बरें दिसता. आतां आमकां शिकच्या खातीर जास्त टायम मेळटलो. हरशीं आमच्या एग्जामीक कमी टायम मेळटलो आमकां स्टडी करपाक, पण आतां आमकां जास्त टायम मेळटलो. आता तुम्ही जेन्ना क्लासीन बसतात तुमकां गरमी किंवा आणि आता जर एप्रिलान पळयलें जाल्यार गरमी खूप जाता, खुबशे त्रास जाता लोकांक. हाचेर तुजें कितें म्हणणें? ना, आमकां गरमी बीन जायना. आमच्या कडेन बरी हे आहा, फॅन बीन आमकां सगळें बरें मेळटा, फॅसिलिटी बरी आसा. आमकां बरें दिसता आणि हरशीं आमच्या पोर्शन सोंपना ना. सो आतां जून एप्रिलान घेता, सो बेगीन सोंपता. आता सरकारान जे निर्णय घेतला ते सारखे आसा की रॉंग आसा? सामकें आसा. जितून ते आता सुट्टी केली त्याचेर कितें सांगूंक जाता? मामागेर बीन वचोंक मेळचें ना तुमकां? ना, पूण आतां स्टडी चड इम्पॉर्टंट आसा. आमचो पोर्शन मागीर लास्टाक सोंपना, सो बेगीन सोंपत जाल्यार स्टडी करपाक आनीक टायम गावतलो एग्जामीच्या टायमार.